गीत घेवया. गीत घेवया. पेज नंबर 15, A30. Service morag wakanan, baba moinino, देवाची वयर काढान सगळ्या पोजानो. सर्विस बोराची सेवा कोरान, आनंदान ताची भक्ती कोरान. सदगीतां गावून भितर सोरान, संतोषाने या देवा मुखार. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुमकांय देव कृपा दिव. आयचे ह्या मिसाचे इंतेन्सांव जावन आसा. आपल्या काजाराचो वरस समारंभात गॅस्पर आनी रोजी डिसोजा हांच्या इंतेन्सांव पासत ह्या मिसान आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमचे सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आयच्या वाचपांचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता, आयची वाचपां आमकां सदांच देवा सरशी रावूंक म्हूण आपयता. जे भाशेन जेजूक मनशांनी आपल्या जिवितान वळखून घेवंक ना आनी तेचो द्वेश केलो, तेच भाशेन आमच्या जिवितान जेन्ना आमी बऱ्या मार्गान म्हूण चलता आनी दुसऱ्यांक बरी वाट आनी मार्गदर्शन आमी दाखयता, लोक आमकां पूण तेच भाशेन वावुरतात आनी आमकां नाकारतात. पूण तरी पूण जर आमी सदांच जेजू सरशी रावता, आमकां कसलीच भिरांत ना. पूण तरी पूण आमच्या भोंवतणी जें कितें घडटा तें सगळें कितें आमी पळयता आनी ते वरवीं बरेच फावट आमच्या जिवितान, आमच्या मनान, काळजान भिरांतशी आसा. पूण जर आमी ह्या संवसारा फाटल्यान म्हूण धांवून वचना आनी जेजू सरशी रावता, तर आमकां कसलीच भिरांत ना. तर म्हज्या भावा भयणीनो, आतां आमच्या अंतस्करणा भितर, आमच्या मनान, काळजान जे थोड्यो पातकां जावन आसात, ते सगळ्या पातकांचो उगडास धरून आमी सगळीं म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडार उच्चारून, वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव, आमची काकूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सौम्या काकूत कर. सौम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सौम्या काकूत कर. सौम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. सासणाच्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, पवित्र स्नानाच्या नव्या जल्मा वरवीं स्वर्गीचें जिवीत तूं आमकां दिलें आनी तुजे मुखार आमकां प्रमाणीक करूंक, अमोर जिणेन जोडूंक आमकां ताण दी. तुज्या आदारान आतां संपूर्णायक आमी मोहिमेन पावूंक आमकां मोहिमेक पावोशें कर. हें आमी मागता आमच्या सौम्या तुज्या पुता वरवीं. तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. सिरिया आनी सिलिसिया तावन पावलो देरबेक आनी उपरांत लिस्त्राक गेलो. थंय तिमोत नांवाचो एक शीस आसलो. ताची आवय भावार्थाक वेंग मारलोली जुदेव बायल आसली, पूण ताचो बापूय ग्रीक. लिस्त्रेंत आनी इकोनियोमांत भावार्थी भाव भयण ताचें बरें उलयतालीं. पावलून ताका आपणा बराबर व्हरूंक येवजिलें. थंय जेवतल्या जुदेवां पासत ताणें ताची सुनोत केली, कित्याक ताचो बापूय ग्रीक म्हूण सगळीं जाणां आसलीं.
शारान शार भोंवताना जेरुसाल्याक 2 दुतांनी आनी जाणट्यांनी ताराव घेतलोले. तांची खबर तांणी तांकां दिली आनी ते पावलूक जाय म्हूण सांगलें. हे भाशेन पवित्र सभा ओदीक आनी ओदीक भावार्थान मजबूत जाल्ल्यो आनी दिसान दीस तांची संख्या वाडोन गेली. देवाचें उतर आजयेन परगट करूंक पवित्र आत्म्यान तांकां आडवाल्लें देखून ते फ्रिजिया आनी गालासिया प्रांतांनी भोंवले. मिसियेचे शिमेर पावले तेन्ना ती उतरून बितिनियेंत वचूंक तांणी चिंतलें. पूण जेजूच्या आत्म्यान अशें करूंक तांकां मना केलें. म्हणटच मिसियेंतल्यान भोंवून ते त्रोआसाक गेले आनी एके राती पावलूक एक दर्शण मेळ्ळें. मॅसेदोनियेचो एक मनीस थंय उबो आसलोलो ताका दिश्टी पडलो. तो ताचे लागीं अशें मागतालो, मासेदोनियेक येवन आमकां आदार दी. हें दर्शण पळयल्या उपरांत रोखडेंच मासेदोनियेक वचूंक आमी बोंडाबोस्त केली, कारण तांकां शुभ वर्तमान परगटूंक देव आमकां आपयता म्हूण आमकां थावें जालें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सोगले प्रितुमे सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. सोगली म्हणुया, सोगले प्रितुमे सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. सर्वेस्पराची सेवा करात, आनंदान ताची भोक्ती करात. सोदगितां गावून भितर सरात, संतोसान येयात देवा मुखार. सबाब, सोगले प्रितुमे सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. सर्वेस्पोर आमचो एकलोच रोचणार, तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासान या तर ताचे मुखार आमा सोमेस्तांक तो घेवंक रावता. सबाब, सोगले प्रितुमे सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. तो गोवली आमी ताच्यो शेळयो मैपासान चोरून सांबाळलोल्यो. ताचे मुखार या तर तो आमचो देव, आमी ताचो लोक, ताची पोरसां. सबाब, सोगले प्रितुमे सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. आमचो सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताचो माये मोग सासनांक उरतो. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो, पिणकेचे पिणकेन तो विस्वाशी. सबाब, सोगले प्रितुमे सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. उद्गाराक सोगलीं उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. क्रिस्ता बरोबर तुमी पुनर्जीवन जाल्ल्यांत म्हणटोच सर्गींच्या वस्तूंचें जावं दी तुमचें अंतरेक. थंय स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्या हाताक बसलोलो आसा. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सांत जुआंवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिष्यांक म्हणले, संवसार तुमकां जळटा जाल्यार तुमकां जळच्या आदीं तो म्हाका जळ्ळा म्हूण जाणो जायत. तुमी संवसाराचे न्हय आनी हांवें तुमकां संवसारांतले वेंचून काडला देखून संवसार तुमकां जळटा. चाकर आपल्या दोनया परस व्हड न्हय अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण उगडास धरत. तांणी म्हाका दुमाळो दिला जाल्यार ती तुमकांय दुमाळो दितली. तांणी म्हजें उतर सांबाळलात जाल्यार तुमचेंय सांबाळतली. पूण हें सगळें म्हजे पासत ती तुमकां करतली, कित्याक जाणें म्हाका धाडला ताका ती वळखनान. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाळी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आयच्या ह्या शुभ वर्तमानाची उतरां जी आमी आयकलां ताचेर आमी नियाळ करता जाल्यार आख्खे संवसारान
सगळ्यांचो आमी केन्नाच सारकोच मोग करिना. थोड्यांक आमी आमच्या जिवितान एक्सेप्ट म्हूण करता, आपणावून म्हूण घेता, तर दुसऱ्या मनशांक आमी हेट्रेड, द्वेश म्हूण आमी करता. कित्याक म्हूण अशें आमच्या जिवितान घडटा. आतां पर्यंत ह्या विकान जी आमी वाचपा आयकलां तितून जेजू आमकां सदांच जसो मोग ताणें आमचो केला तसो दुसऱ्यांचो पूण मोग करूंक तो आमकां शिकयता. पूण तरी पूण बरेच फावट जेन्ना आमी प्रयत्न म्हूण करता सगळ्यांचो मोग करपाक, पूण आमच्या जिवितान परतून परतून आमी ह्याच हितून पडटा. आमी थोड्या मनशांशी जळटा, नाजाल्यार दुसऱ्यांक आमी द्वेश करता आनी बरेच फावट आमी रागान म्हूण रावता. हें आमच्या जिवितान सदांच घडत म्हूण आसा. पूण आयच्या शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू आमकां उगडास करून म्हूण दिता. जेजूक मनशां कित्याक म्हूण जळटलीं आनी त्याच भाशेन द्वेश म्हूण करतालीं, कित्याक तो तांकां सदांच जिविताचे जे सत जावन आसले तो तांकां स्पश्टपणी नितळपणान तो तांचे दोळे मुखार म्हूण दवरतालो आनी तांकां सदांच त्या जिवितान चलूंक म्हूण तो सांगतालो. ते तांकां एक्सेप्ट करूंक जायना आसलें. तशेंच आमच्या जिवितान जी मनशां आमकां बरेच फावट कितें बरें आसा तें आमच्या जिवितान आमकां दाखोवन म्हूण दितात आनी ते वाटेन चलूंक म्हूण आमकां सांगतात, आमी त्याच मनशांक नाकारता आनी पयस म्हूण दवरता. आयच्या शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू म्हणटा, जर तुमी म्हजे खरे शिश आनी भक्त जावन आसात तर खरेच मनशां तुमकां पूण नाकारतलीं. ज्या भाशेन जेजूक एक्सेप्ट करूंक ना तशेंच आमकां पूण जेन्ना आमी बरें सांगता मनशां एक्सेप्ट करची नात. ह्या संवसारान आमी जियेता आसतना कितें सत, कितें बरें, कितें वायट आमकां पवित्र आत्म्याचे शक्तीन तो आमकां दाखयता. पूण तरी पूण जेन्ना आमी संवसारी जिवितान जियेता दुसऱ्यांच्या जिविताचेर आमची नदर म्हूण पडटा, आमकां बरेच फावट आमच्या जिवितान दुबाव सो येता. आमी बरें काम करता, आमी बरे मार्गान चलता, तरी पूण म्हज्या जिवितान सूख शांती ना म्हूण जेन्ना आमी हें पळयता आमकां दुबाव सो येता. पूण आमच्या जिवितान कश्ट, दूख आनी त्रास येत आसता जाल्यार आमी सदांच चिंतूंक जाय आमी खरेंच देवाच्या मार्गान म्हूण चलता. जी मनशां देवाच्या प्रितीमोगान म्हूण रावता ती सदांच दुसऱ्यांच्या जिवितान उजवाड म्हूण जाता. तर म्हज्या भावा भयणीनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेत आसतना आमच्या जिवितान जे कश्ट, दूख आनी त्रास आसात ते सगळे कितें देवाच्या हातीन सोडून सदांच भावार्थान विश्वासान तो दाखयता ती वाट आमी फुडें व्हरूंक पावोंक म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया. तशेंच आख्खे संवसारा पासत मागणी करुया. सर पदवीदारा आनी काकुत्सारा देवा, तुज्या आख्खे रचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टावलेले पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता. ती कोणवळायन आयकून घे. ही अविचित सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंतर लखायन येवंक आनी हे पिडेक लागून दगदगतल्यांक बेगीनूच एक इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता. हे वॅक्सिना वरवीं तुजी कृपा आनी आशिर्वाद आम्हा समेस्तांक दी. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकीक अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया, पेज नंबर 30, C6. बागेतल्या फुलांमध्ये रानातल्या झाडांमध्ये कोणीतल्या दातामध्ये
म्हज्या भावा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागत. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुयं. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दोळेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केलाय ती देणी आमी होगडायतली जावच्याक आनी सासणाच्या सुखांक आमी सलामतीन पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच राखून दवर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून हे उत्तम काळात तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी ओरत्या दोबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जाल्लो आमच्या पासकांचो बळी, ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग संपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सपूर्णायक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी स्वर्गीचे सरदळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उंचवर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचवर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरूंक सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोरपुची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वार उरतले. हे म्हजे उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. Sumia Jesu tuझे मरण आमी समोरता. तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी आद्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागवेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकीक वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. सर्वेस्परा, तुज्या चाकरान डॉरिस आनी गॅब्रियल आनी तशेंच मिस्टर डिकन ऑल्विन डिसोजा हाची काकूत कर. तांकां ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन वेलोय. जश्यो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर त्यो मेल्यो, तश्योच ताचे बरोबर त्यो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती तिच्या पती बागवेन झुजय भाग्यवंत दवरून दोता आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता, तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताईन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. Amen.
आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळयेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान संस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरयता, तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासनाच्या सासना. सौम्य जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरमदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटून सांबाळ. तूं जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयला ती आमी सगळीं सुभागी. सौम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तून परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान या म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतून आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया, पेज नंबर 62, D29. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, दोयाळीन तुवें आमची सोडवण केलें, तर दोयाळीन आमकां सदांच सांबाळ. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलेली, तशेंच ताचे पुनर्जीवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी आमचे भितर सांबाळ. जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणी. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूचे मोगान तुजे काळीज सगळेच लासतले, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार महिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेखून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता.
जण एकल्यान आपणाक जाय ते मागचे. आमचे उतरेक बापाक मानतात असले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणता. आमेन. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर थोडी सुचना आसात. आतां कोविडाक लागून म्हणजे वाडलेलें आसा ताका लागून प्रत्येक पंचायत बंद कोत्ता तांचे जागे आनी त्याच प्रमाणे म्हाका दिसता आतां एनावन्स जाता की लॉकडावन आसतलें म्हणून. ताका लागून आमी आतां हांगसरूय मिसां बंद कोत्तेल्या म्हणजे तुमकां हांगसर येवपाक मातशी मोनय आसतली पूण आमी मिसां आमची घेतल्या तर फाल्यां हे भाशेन आसतली आमची मिसां पूण तुमच्यान हांगसर येवंक जायना कित्याक हे आतां चड वाडलेलें आसा ताका लागून मातशी काळजी घेवची पडटा. आमकांय तें बरें दिसना पूण तें करचें पडटा. पूण फाल्यां हे भाशेन आसतली आमची मिसाची मांडावळ. पयलें म्हणल्यार हितून 6 पवित्र भोजवण आसतली, त्या उपरांत 7 एक मीस, 8 आनी 9-15 मीस इंग्लीश भाशेन. 10-15 मीस आसचेना आनी ते 10-15 इंग्लीश मीस 9-15 जातले. ते भाशेन 3 मिसां आमी दवरता. तुमच्यान तें आमच्या ऑफिशियल बझिलिका बॉन जेजूस यूट्यूब चॅनलाचेर पळोवंक जाता. तुमी खूब जाणां पळयतात पूण दुसऱ्यांकूय सांगात हांगसर तांच्यान भाग घेवंक जाता म्हणून मिसान. दुसरें म्हणजे सोमार दिसतान हे भाशेन आमची मिसां आसतली पूण हितून 5 आमी पवित्र भोजवण दवरतल्या. 6 इंग्लीश भाशेन मीस आनी एकूच मीस आमचे भाशेन 7 जातले. 8 मीस आसचे ना पूण जी त्या 6-8 आसलेली ती आमी 7 घेतल्या. तर ते मनात दवरात. फकत 2च मिसां आसतली सोमार दिसतान. तर बाकीचे मागीर आमी तुमकां युट्यूबाचेर कळयतल्या. देव बरें करून तुमकां सगळ्यांक. आनी दर मिसा उपरांत म्हणल्यार हितून आमचे भाशेन आनी इंग्लीश भाशेन त्योर्स जातलो. 6 मिसा उपरांत 6:30 इंग्लिशीन त्योर्स आसतलो आनी 7 मीस जालें म्हणटूच मागीर आमचे भाशेन 7:30 तेर्स आसतलो. गीत घेवया. पेज नंबर 219 T37.